मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. बांबोळे गोमेको मुखार बुरशेपणा. गाळेवाल्यांनी पातळले हातपाय चलयल्या अतिक्रमण. बुरशे उदक रस्त्यार कितें करता फूड अँड ड्रग्स विभाग. पंचायतीची आडनदर विचारता गोवा कॅन. आता स्टेडियमय गेले हातचे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचे खाजगीकरण. काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान सरकाराक काढले उजरावण. स्फोट खंय ना प्रेशराक लागून आयिल्लो तो सादोसो साऊंड. हक्स प्रेशियन मॅगझीन कंपनीन फाफुडले हात. नाकेरी बेतलात रातीकडेन जाल्ल्या स्फोटाचो धग पालोवपाची कंपनीची तयारी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिश्ट नाशिल्ले दळटा आनी सुणी पीठ खातात अशें कितेंशे बांबोळे गोमेको मुखार पळोवपाक मेळटा. थंयच्या वेवसायिकांचे मागणे प्रमाण गाळे उबारून दिले, पूण तांणी हात पाय पातळावपाक सुरवात केली. पाथवे बिजी, स्टॉलांची जाल्यात रेस्टॉरंटां, चल्ल्यात बुरशापणा. कोणाची नदर ना, प्रवासी बसींक उबी करपाक ना सुवात, सगळो सावळो गोंधळ. पळयात विन्सेंट रोजारियोचो रिपोर्ट. सो आतां आमी आसा ते GMCच्या फुडल्यान युनिवर्सिटी रोडाचेर. हांगा तुमी पळयत जाल्यार हिंगा फूड स्टॉलां आसा. फूड स्टॉलां म्हणल्यार हे आसले एक काट बेश्टे गाडे आसले ते आतां रेस्टॉरंटां जाल्ले आहा. आनी आमी एक दीस तुमकां अशें हिंगा रातचें दाखयलेलें, हिंगा उदक रस्त्या वयल्यान फ्लो जाता पळय तें. सो आतां ही कोणाकूच खबर ना ते रस्त्या वयल्यान उदक फ्लो जाता ते पिवपाचें उदक वो गार्बेज वेस्ट वॉटर वो सुएज वॉटर पळय तें. आनी हिंगा अशेंच हे आतां रेस्टॉरंटां पळय गाडे आसले ती रेस्टॉरंटां केल्या पळय तेंचें कोण टेस्टींग करता तें उदक. आतां आमी ते दिसा दाखयलेलें तें उदक पिवपाचें उदक, ड्रिंकींग वॉटर वो वेस्ट सुएज वॉटर वो गार्बेज वॉटर पळय तें. सो हिंगा रातची पळय इतली अशी घाण जाता. आनी तुमी आतां हिंगा पळयतात म्हाज्या फाटल्यान हिंगा एक गाडे आसले तेणी आख्खो रोड आसलो तो फुटपाथ आसली ती एन्क्रोच केल्ली आहा. हिंगा पार्किंग आसलें तें तेणी एन्क्रोच केल्लें आहा आनी ते ऑलमोस्ट रस्त्याचेर मोदें पावलेले आहा. तुमी फाटल्यान पळयताल ते फ्रूट वेंडर्स आहा पळय ते लोकून हिंगा रस्त्याचेर एन्क्रोच केल्ले आहा. सो हेंकां आतां हिंसातलो ना म्हणून फूड अँड ड्रग्स डिपार्टमेंट हेंचे टेस्टींग करता. ही गाडी आहा ते रेस्टॉरंट गेल्या पळय ती. सो फूड अँड ड्रग्स हिंगा तेंची कितें नदर आहा काय. आनी दुसरें म्हटल्यार तेंची हिंगा आतां हे पंचायत हेचेर येता. सो हे लोकल पंचायत तेंकां टेस्ट हें करता काय, तेंचें सुपरविजन करता काय, कित्याक इतलो रस्त्यार एन्क्रोच केल्ले आहा पळय तेंचे हेचेर. सो आनी PWD हेंकां हें कितें कोणाचें सुपरविजन हिंगा आहा वो कितें तें आतां हिंगा पळोवचें पडटलें. आनी लोकल ऑथॉरिटीन हिंगा इनिशिएटीव घेवन हें कितें सारकें आहा वो सारकें ना पळय तें पळोवचें पडटलें. वो पळयता काय ती आमकां खबर ना. हे तुमी पळयता ते येता हो युनिवर्सिटी रोड इतलो बिजी रोड, हो VIP रोड गव्हर्नर सायडीक पासर जाता. वो मेडिकलान एमर्जन्सी एम्बुलन्स येता, पूण हिंगा रस्त्याचेर ह्या युनिवर्सिटी रस्त्याचेर सगळें ब्लॉक जाता. हे तुमी पळयता गाडयो रस्त्याचेर मदें पार्क करचें पडटा वो स्टॉप करचें पडटा. हिंगा बस स्टॉपूय सारकें ना. हिंगा तुमी पळयता ते पळय एक्सटेंशन घालून हिंगा पत्रे घालून तेणी हे गाडे दिल्ले पळय ते वो स्टॉलान दिल्ले पळय तेणें आनीक एन्क्रोच करून फुटपाथ एन्क्रोच केल्या. सो हिंगा लोकल पंचायतीचें कितें सुपरविजन आहा. हिंगा तुमी पळय आतां KTC युनिवर्सिटीन वचपाक रावलेली आहा तिका कितले मोदें रावचें पडटा ती पळय. हिंगा बस स्टॉपाचेर रावतले जाल्यार बसीक लागून प्लेस ना. इतले एन्क्रोच करून हिंगा पळय लोकांचे लोकल कोण युनिवर्सिटीन वचपाचे स्टुडंटांक वो युनिवर्सिटींतल्यान आतां स्कुलाच्या वक्तार कितले प्रॉब्लेम जाता आसतले ते चिंता तुमी. स्वच्छ भारत नितळ गोंय आनी गोंय सरकाराची पातळ सासाय तुमी पळयली. हाजेर गोंयचो खापो एक्टिविस्ट गोवा कॅनचो रोलंड मार्टिन्स कितें म्हणटा पळोवया. Regards to the stalls which have been specially constructed outside Goa Medical College compound, it was clear that these vendors were to be rehabilitated in that area and they would be functioning using that space. Now what we have noticed that those people not only have come use that as a storeroom, they have come on the pavement and from the pavement they have come on the road. Now there are two agencies which have responsibility to look into this. One is of course the local panchayat. So when local panchayat has taken the initiative to rehabilitation of the
Gada owners, then and also to give them renewed trade license, it is the responsibility of the panchayat to visit, because it's a very busy area. See what happens here, people who are traveling to Donapal, who come via Bamboli going to Donapal, there is a bus service, people going to Goa University. So all this entire traffic, two-wheelers, four-wheelers are getting affected by these jams caused due to the people stopping to purchase and even to eat some food there. Now the other aspect that we are concerned about is the regularity of inspections by FDA. Now from Goa Can side we will also remind FDA about this, that since it is a very busy area and because of the rush of the customers who are not necessarily only local people but also tourists, it would be necessary to work out some framework for regular inspections of these gadas. And if they start to come out on the road and all that, see, the quality of the food and whatever service that is being provided will be compromised. So it is in this context that we will raise the issue with FDA. In fact, we have discussed at the state level meeting at the Secretariat just a fortnight ago that there has to be a comprehensive response to all these food vendors who are offering street food. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, डायलन रॉड्रिगीस आनी सानिका नागवेकर. नाकेरी बेतलात कालचे राती कडेन जाल्लो तो स्फोट न्हय, प्रेशराक लागून जाल्लो ल्हानसो सावंड. हॉक्स प्रेशियन मॅगझीन कंपनीचो चीफ मॅनेजर कमिशन अँड फायनान्स अजय गोयेकान सांगले. आयज परत एक फावट सुवातेचे इन्स्पेक्शन जाले, पूण पंचायतींची एनओसी नाशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांकडेन मातशीशी वादावादी जाली. Number one, the first magazine, the where which explosion took place. Yes. We have got all the clearances, including the license. This is what I'm telling you. Okay. You don't have the licenses. The license cannot be completed without having the local panchayat body's NOC. What I have been explained, I don't know, you are the expert. What I have been explained, that once the town and country planning gives the clearance, they take the approval from the panchayat. That is what I have been explained. Officials of this company, they are saying Peso is at fault. No, we are not saying Peso Peso should is have at fault. verified all the licenses and issued them. You are not saying that, no? You are not saying that. fault you are saying. No, No, he is what saying I'm saying is we were they are having at fault. impression They are at that- fault. That Peso has given the clearance. Yes. That means all the clearance have been obtained. So Yes. Peso, Saying Peso, illiterate, you all are saying you all are We illiterate. got Arey no, What's your good name? Sarpanch, What's your good they name? Peso is at fault. Ajay going. Okay, you are as a company in this. I am the chief manager. So can you read this, my dear? वेळणेच्या हॉक्स प्रेसियन मॅगझीन कंपनीन नाकेरी बेतूल आर्म्स अँड एम्युनेशन दारुगोळा साठावन दवरपाचे 2 गुदाव बांदल्यात. गुदावांत पयरचे राती ब्लास्ट जालो. ब्लास्ट जावन सुमार 1 किलोमीटर अंतरार लोकांच्या घरार फातर उसळ्ळे. नाकेरी बेतूल पंचायत वांगड्यांनी थळावो आमदार एल्टन डिकोस्टा बरोबर वचून बंदूक पावडर गोदावाच्या एम्युनिकेशन सांठो केल्ल्या कंपनीचेर पुलिशेन गुन्यांव दाखल केलो. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान कंपनी बंद दवरपाचो आदेश दिल्लो. आयज ताचे इन्स्पेक्शन जाले. कैसा है? The senior officer from Peso Bombay was here, and he inspected the site. He checked the dimensions. He checked the distance table, whether the construction of the magazines have been made as per the approved norms. He checked the contents of the magazine. He checked everything in detail, and he said that he will be giving the recommendations what has to be done. And he was also he was of the firm opinion that it is not an explosion. Why it is not an explosion? Because had there been an explosion, the entire magazine would have destroyed. The entire fencing would have been destroyed. So in his view also it is not an explosion. It is because of pressure created. There is a small, sort of a sound which appeared to be an explosion. बट इस पे ब्लास्ट नहीं हुआ. No, there was no explosion. It was burning. Because of the burning of the propellant, the nature is such that it created a pressure. Because of that pressure, and since there was no proper outlet, the thing got, it looked like an explosion. We are trying to construct one more magazine, and let me tell you, as far as distance table, up to 560 meters. In our case, it is 580 meters. There is not a single habitat. Nobody is staying. All around the magazine for 580 meters. Not a single people stay. Yeah, And we are maintaining the safety distance.
in every sense, in every word. We had just come. We had come on the side, and now the sarpanch and the panch members have also called me. So now the district administration is here. PESO person also is there on the side. So whatever legal formalities have to be done, they are doing it. So let us see what the administration has to say. किती सील करपासून I think so. They have given instruction to seal. So reports are awaited. Till now reports waiting आसा. कलेक्टर सर मॅडम कडेन ते उलयल्ले आसा. कितें आसा ते सगळें तांकां सांगतले. मग आता इथून असते का डेंजर काही ना तशें तेंच्यांनी अजून कांय हें करूं ना. सो वॉट एवर इज देयर वी हॅव डिस्कस विथ दी कलेक्टर एंड द कलेक्टर. ओके सो फायनल रिपोर्ट्स कितें आसा तुमची हे आसा जी कितले ते आसतले टायम म्हणल्यार हांगा फायर सर्विस कलेक्टर मॅडमीन आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की आमची गाडी हांगासर दवरा म्हणून सद्या टिल अनलेस फर्दर ऑर्डर्स आर कमींग. आमचे फुडले ऑर्डर्स कितें मेळ्ळे सर आमची गाडी उरतली हांगासर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भाजपाचे डबल इंजिन सरकार महिलांक गोंयांत सुरक्षा दिवपाक पुरायेन अपेशी जाला. गोंयांत बायलां विरोधात वाडपी गुन्यांवा आड महिला काँग्रेसीन खर विरोध केलो. बेटी पढाओ बेटी बचाव फकत सरकारचे पोकेनारे. भाजप सरकार से बेटी को बचाव अशें म्हणत महिला काँग्रेसीन भाजपा आड खर तिडक उक्तायली. महिला कांग्रेस पूरे देश में 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे देश में आंदोलन कर रही है. दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार महिला विरोधी सरकार है. कानून पास हो गया, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? आज देश की आधी आबादी महिलाएं पूछ रही हैं. देश के प्रधानमंत्री जी से संसद सत्र चल रहा है. आप क्यों इसे इम्प्लीमेंट करके इस आधी आबादी का जो हक है उससे वंचित रख रहे हैं, उसे नहीं दे रही? ये धोखा है, ये अन्याय है और बीजेपी की सरकार कर रही है. 10 मार्च को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद सत्र के पहले दिन संसद का घेराव किया कि महिलाओं के प्रति अपराध गोवा में निरंतर बढ़ रहे हैं और गोवा में बीजेपी की सरकार इसे लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है. शर्म से कहना पड़ता है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार महिलाओं को गोवा में सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है, जिसका खामियाजा गोवा की महिलाओं को ही नहीं, विदेश से आई हमारी महिलाएं जो यहाँ पर पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको भी उठाना पड़ रहा है. हमने देखा कि इसी पर गोवा में एक विदेशी महिला के साथ भी बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो जाती है. शर्मसार होता है. हिंदुस्तान की पवित्र धरती जिसे भारत माता कहा जाता है, उस धरती में जब इस तरह का होता है. हम सड़कों पर उतरेंगे, हम आपका घेराव करेंगे, हम आपको मजबूर करेंगे. या तो बेटियां गोवा में सुरक्षित होंगी या मुख्यमंत्री आपको इस्तीफा देना होगा. आमचे संरक्षण करणारे पुलीस नाले सरकार नाले गव्हर्मेंट ते सुद्धा अप्रोचेबल नसता. टायमली FIR फायल करपाक गेले FIR घेयनात आणि असले सगळे मुद्दे आमी खूब पळयला. तशेंच अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन आणि हे सगळे मुद्दे एका कोण्याक कोपऱ्याक वचून आमी महिला काँग्रेस ह्या नात्यान सगळ्या महिलांका मेळटली, त्यांच्या बरोबर डिस्कस करतली आणि हे मुद्दे आमी सरकारा विरुद्ध घेतली. आणि हेजे आमी रस्त्यार येवपाक सुद्दां हेजेर आमचो हे आसतलो, साथ आसतलो की आमी फुडें भायर सरतले आणि रस्त्यार सुद्दां भायर सरपाची आमची तयारी आसा. एक महिलेचो आयज आत्मसन्मान, एक स्वावलंबी जर जावपाची आसा ती जाल्यार तांकां कसलेच प्रोविजन ना. बेटी पढाओ बेटी बचाव हे फक्त एक स्लोगन जाल्लें आसा. हांव म्हणटा हे भाजप सरकार से बेटी को बचाव अशें स्लोगन आमी करपाची वेळ आयिल्ली आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंय विद्यापीठाचे इंडोर स्टेडियम म्हळ्यार श्यामा मुखर्जी स्टेडियमाच्या खाजगीकरणाक घेवन काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान सरकाराचेर खर टिका केल्या. गोंय विद्यापीठान विद्यार्थ्यांक लागून इंडोर स्टेडियम बांदिल्ले. ताका सरकारान भाजपा फुडारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाव दिले. आता सरकार आपल्या फायद्याक लागून स्टेडियम प्रायव्हेटायझेशन करपाक लागल्यात. या विशयार शिक्षक
विद्यार्थी आणि हेरांनी मोर्चाय काढलो. युनिव्हर्सिटीचो जो इंडोर स्टेडियम आसा जाका BJPच्या सरकारान श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणून नांव दिलें. आतां ह्याच सरकाराक दिसलें की हो लाटचो म्हणून, जशें पळय आतां जागे लाट्टा गोंयांत, जागे लाट्टा, पयलीं मायनिंगान सगळें लाटपाचें काम जाल्लें, आतां जागे लाट्टा, जागे लाटून आतां उदक सुद्दां लाटलें. गोंयच्यो न्हंयो ज्यो आसात त्यो सुद्दां लाटून उडयल्यो आनी जागे लाटून उदक लाटून आतां स्लोली बांदिल्ली एसेट्स म्हणजे जमीन उरली कोणाक ताजेर पळय एसेट्स जे बांदिल्ले ते सुद्दां आतां लाटपाची मोहीम सरकारान काडल्या अशें दिसून येता. हालींच आमी आयकलां की ट्युरिजम डिपार्टमेंट जो शेकांचेर बोबो मारता, सबलेटींग जाला म्हणून, शेक सबलेटिंगाचो एक बारीक विशय तसो पळोवपाक गेल्यार, आतां तितून वचना हांव, पूण होच डिपार्टमेंट मोठ्या प्रमाणान कशें लेटींग करता, आसात त्यो सगळ्यो संपत्ती गोंयच्यो लेटींग करून उडयता. तर तेन्नाच्या म्हणजे आतां जो आसा तोच वायस चॅन्सलर युनिव्हर्सिटीचो, जी युनिव्हर्सिटी गोवा युनिव्हर्सिटी आतां सगळ्या न्यूजान आसा फॉर द रॉंग रिजन्स, त्या वायस चॅन्सलराक एक लेटर बरोवन हांवें डिटेल लेटर बरोवन सांगलें की अंडर नो सर्कमस्टान्सीस यू शूड अलाव द प्रायवेटायझेशन ऑफ दीस श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. आतां युनिव्हर्सिटीक कित्याक बरोवचें पडलें तें सांगता तुमकां हांव. स्टेडियम बांदता तेन्ना ताजो फावंडर डायरेक्टर सगळो स्क्रिप्ट रायटर हांव. हो स्टेडियम बांदिल्लो तेन्ना ह्या BJPच्या जे स्टॉलवर्ड्स आसा कांय अजून ते पार्टयेन जे आसा तांकां खबर आसा कशे परिस्थितीन हो स्टेडियम त्या युनिव्हर्सिटी जाग्याचेर बांदलो आनी तो बांदून 100 कोटी पब्लीक फंडांतल्यान पयशे यूज जाले तो बांदपाक आनी विदीन अ स्पॅन ऑफ 10 years तुमचे कडेन ते सांबाळूंक जावंक ना. इट इज कन्सर्न एज फार एज द स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स आर कन्सर्न, they are willing to utilize it and it was created for them. Believe me, I am the person who did all that. It was created for them. Only thing is, all these governments that have come, they have been imposing heavy charges on the sports associations for utilization, which is unheard of. आता आनीक एक सांगता तुमकां, हो आता आमचो वायस चॅन्सलर आसा, हीज ओरिजीन इज फ्रॉम केरला. ऑब्वियसली मेनन म्हणल्यार चडशे केरलाचे. Governor Chancellor of the university is also from Kerala. His origin is from Kerala. अरे हांकां दोगांयकूय कळपाक जाय, their own state of Kerala. See the vibrant sports culture that is there. How the governments are promoting sports. Indian Olympic Associationची chairperson कोण? PT Usha from Kerala. BJPन केल्या तिका. बेश्टीच केली because there is a huge culture. आमचे कडेन ते कल्चर आसलें. Because your own government is preventing sports person from utilizing these facilities, we are unable to produce good sports persons today. Even see, there was no other agenda besides sports when this was conceived. Lusophonia Games, the previous government had miserably failed in creating the infrastructure. But commitment tani dillo. Digambar Kamat's government had given the commitment to host the games. They had failed. 2012 जेन्ना BJPचो सरकार आयलो and Mr. Manohar Parrikar became the CM, he entrusted his responsibility to me, and people in the BJP know it very well. Everything is known to them, how it happened. He sudha ata hi suvat sodpak, I was the main person responsible. Thanks to the then vice chancellor, taka I convinced kelo that this is an asset you are going to get on a platter for the university, and that is how it was done, not for this government to come and sell it like this. So what is the future? What is the future of sports? Today, see the world over, because I have traveled to so many universities, sports and academics go together. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव खेळा मळार रमाकांत वेर्लेकार T20 5वी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जातली. 29 मार्चाक MCL आणि PGMLच्या जैतिवंतांमदी ही सर्त जातली. रमाकांत वेर्लेकार T20 5वी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, मडगांव क्रिकेट लीग आणि पणजे जिमखाना मेंबर लीगाचे जैतिवंतांमदी ही सर्त जातली. मडगांवच्या खेळा मळार 29 मार्चाक ही ट्रॉफी रंगतली. This year it is different because he has changed guidelines a bit. He has allowed management to select
best 15 players, out of which 12 will play. So this year the contest will be different and much more competitive than the years before. दुसऱ्या क्षेत्रांनी आम्ही काम करतात लाईक टेबल टेनिस आसा, बॅडमिंटन आसा आणि अदर रिलेटेड स्पोर्ट्स. इट वूड बी एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लायंबिंग. बट त्या हातून आम्ही अजून स्मॉल स्टेप्स घेतात. अजून आमी थंय वी आर नॉट ॲज डीप एज क्रिकेट. अँड क्रिकेट आमकां नॅचरली आमी खेळून आयल्यात. आय हॅव प्लेड फॉर द स्टेट. किशोर हॅज बीन एन ॲविड क्रिकेटर. Ideally, I think after last 4 years and this 5th year, I think we have now found the right formula for this Champions Trophy. As of now, we would like to stick to the formula and make this Champions Trophy even better and stronger. And from this, as Apurva said, from this year onward, you will see a very, very competitive Champions Trophy game. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. आयतारा नितळ मळब आनी उष्ण हवामानाचो अदमास आसा. फुडले सप्तक सुके वतले. IMDन अदमास उक्तायला. दनपारां खर उष्णताय जाणवतली. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. उष्णतायेंतल्यान सुटका मेळची ना. देखून भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोटधनियांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. आयतारा सुके हवामान, नितळ मळबाचो अदमास. दनपारां खर उष्णताय. कांय सुवातांनी उष्ण वारे. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोटधनियांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.